दिव्यवाणी 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 क्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणीनो हांव पत्के म्हणल्या मागण्यांत आमी आयकताव वायट आदारून बरें सांडून वायट आदारून बरें सांडून पोप अलेक्झांडर म्हणलो कवी अशें म्हणटा टू अर्र इज ह्युमन टू फॉरगिव्ह इज डिवायन वायट करचें मनशा सैब बोगसूंचें देव सैब जावन आसा मनीस वायट करता मनशा सैबच थोडे फावटी वायट करचें पूण देवाचें सैब जावन आसा बोगसूंचें बोगसाणें भोव गरजेचें जावन आसा पाताक आमकां एका वाटेक व्हरून पावयता आनी मागून चिनी परिवर्तन केल्ल्यान संबंध जोडटा बोगसाणें जोडले वरवीं आमी बरो संबंध आमी जोडटा आमचे चिनयेंत एका रितीचें परिवर्तन जाता त्या देखून मोगाचेनो आमी वायट करूंक नजो बगार वायट सांडून आमी बरें आदारूंक जाय मोरी माई पातक्याचो आसरो जावन आसा ती पातकाक पाट करून बरी जिणी ती जेल्ली आज आमकांय ती जिणी परिवर्तन करूंक आमकां ती उलोवती दिता रेफ्यूज ऑफ सिनर्स मेरी द रेफ्यूज ऑफ सिनर्स आमी सर पातकी जावन आसा आमी पातकांत संपडटाव तवळ आमी पाताक करताव पाताक करिनातलो मनीस ह्या संवसारांत पळोवंक मेळना एका प्रद्वरी स्त्री आदरता आसतना जेजू सोशेन हाडलें आनी मोइजेच्या कानून प्रकार फातरायजे म्हणून जेजू लागीं सांगलें आनी जेजू विचारी लागलो तुमी कितें म्हणटात जेजून जाप दिली तुमचे पैकी कोण पाताक करिनातलो आसा तो पयलो फातर मारूं दी तुमचे पैकी कोण पाताक करिनातलो आसा तो पयलो फातर मारूं दी तो पयलो फातर मारूं दी मोगाचेनो आमी हर एकले पातकी जावन आसा आमी तवळ आमी पाताक आमी करताव कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमी पात घेताव कुमसाराचो सक्रामेंत आमी जोडटा कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे आमची पातकां भोगसतात पातकाच्या परिवर्तना पासत आमी मागताव मोगाचेनो ह्या संवसारांत पाताक करिनातलो मनीस कोणूच ना ह्या संवसारांत पातकांत पडलो मनीस कोणूच ना पापसेक जावन दी बेसायक जावन दी यासाक जावन दी पाताक करता पाताक करिनातलो मनीस ह्या संवसारांत कोणूच ना आमकां देवान सारकेसो सुरूपैसो जावन रचलो आदमाक आनी येवेक पयलेसो ते रचलें आनी तांकां इदोन म्हळ्यार तोटांत तंगदाण दिलें आडवरलेल्या रुखाचें फळ खाय नजो म्हणून आदेश दिलो तरी जाल्यार देवा विरोध ती केली आनी आडवरलेलें रुखाचें फळ तांणी केलें आनी ह्या वरवीं पाताक ह्या संवसाराक प्रवेश जालें मरण थंयसर आयलें आनी पातकी संतच जावंक पावली सैमाचे पाताक आजुनी तें निरंतर चालू आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी पातकी जावन आसा आमी गुन्यांवकार आमी जावन आसा किर्तनांत आमी आयकता आयवत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट आमी मागताव अपराध म्हजे धुवन तूं काड नितळ म्हाका कर एक नवें काळीज रोसून दी देवा म्हणून
आमी मागतावो. मोगचनो आमी पाता करता वय पूण पातकांत हांव सोडवून लाभूंक एकच एक वाट ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूचे वयर आमची आमचे दोळे आमी उबारूंक जाय. आमची दिश्ट आमी लावंक जाय. कशें जाकेव पातकी जावन आसलो. सूंक वासूल करून तो आसलो. जायते लोन्स ताणें केल्ले दुबळ्या मनशांक आनी जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो त्या देखून एका शिगामराच्या आंजुराच्या रुखा वयर सोडलो आनी जेजू पळोवंक लागलो आनी जेजून एक मोगाची दिश्ट ताचेर लायली आनी जेजून मोगाची दिश्ट लायता आसतना जेजू म्हणूंक लागलो जाकेवा वेगीन सकल देंवून ये आज तुमगेर म्हाका येवंक जाय. सारा सकल देंवून आयलो आनी जेजूच्या पांय तळार सरपडून अशें म्हणालो आज हांव म्हजें तें आसलें अर्दो वांटो हांव दुपल्यांक वांटून दिता. कोणाक हांवें लोन्स केलां तांकां 4 मापान हांव वांटतलो. आनी जेजू ताचें परिवर्तन पळोवन अशें म्हणूंक लागलो आयच्या दिसा ह्या घराक बाचाबी आयल्या. जर तर आमी जेजू सशीन आमी येता तर खंडीत जावन मोगचनो आमकां एका रितीची बाचाबी मेळटा. जुआंवो आपल्या पयल्या पत्रांत अशें म्हणटा आमचें तें पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयतावो. आमी पडकिरी जावन आसा मोगचनो पाताक सगळां थंय आसा म्हजें थंय आसा. हांव याजक जावन हांव पाताक करतां. पाताक म्हजें थंय आसा. म्हणजे आमी सर पाताक केल्लेंच पाताक करिनातलें बरें कोणूच ना मोगचनो. पातको वरवीं आमी पिडेस्त जाल्या आध्यात्मीक रितीन मानसीक रितीन सामाजीक रितीन आमी पिडेस्त जाल्या. त्या देखून मोगचनो पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार देवान दिल्ल्या स्वतंत्र दुरुपयोग करचो. स्वतंत्राचो दुरुपयोग करचो. म्हणजे म्हळ्यार देवान आमकां स्वातंत्र्य दिला बरें करूंक. आमी सदांच आमी बरें करूंक जाय. बरें करून आमी आदारूंक जाय. आमकां तांके भितरलें आमी बरें करूंक जाय. जर तर मोगचनो आमी बरें करिनातल्यार आमी देवान दिल्लो स्वातंत्र्य दुरुपयोग केला म्हणून सांगीत. त्या देखून आमी पाताक आदारतावो. देवान कितले उपादेश दिल्यात? देवान 10 उपादेश दिल्यात. देवाक निजा देवाक आराधन कर. जर निजा देवाक आमी आराधन कर पाताक आमी करता. दुसरो उपदेश देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. व्यर्थ करिनाका. आमी तोळ देवाचें नांव कान व्यर्थ केल्यार सपूत घाल्यार खंडीत जावन आमी देवाच्या उपादेशा विरोध आमी येता. आयतो वचून बगीवनपणी सांबाळ आयतार दिसा आमी बगीवनपणी सांबाळनातल्यार साबत दीस कायद्याचो दीस आमी पाळिनातल्यार आमी कितें करता पाताक आदारता. माय बापाक मान दी तांकां गौरव आमी दिवंक जाय. आमी पाताक करचें ना म्हूण सांगयत. पूण आवय बापायक मान दिनातल्यार गौरव दिनातल्यार तांकां दुखयल्यार कश्ट दिल्यार वागवरा रितीन पळयल्यार खाल जाता मोगचनो आमी पाताक करता. आमकां देवान दिल्ल्या स्वतंत्राचो दुरुपयोग केला म्हणून सांगयत. हाका म्हणटात पाताक. सागोस्तिनाच्या प्रकार पाताक म्हळ्यार चिंतनान शब्दान करण्यान देवाच्या नियमाक विरोधेचें. देवाच्या उपदेशाक विरोधेचें. देवाच्या मोगाक विरोधेचें. देवाच्या पेल्याच्या मोगाक विरोधेचें. आमी पळयता समार्य घराची ओपार जेरिको तावन जेरुसलेमांत जेरिकोच्या वाटेर एकलो मनीस संपटलो. तो जुदेव जावन आसलो आनी थंयसर कश्ट नासलो. दोगांच्या स्वरा मदें तो संपटलो आनी ताची खुनी केली आनी ताचें तें आसलें सकड लुटून तांणी व्हेलें. आनी त्या वेळार त्या वाटेन याजाक समकलो आनी याजाक म्हणूंक लागलो म्हाका बेगीन सोंसोंक आसा आनी थंयसर सॅक्रिफीस पेटोवंक आसा. सॅक्रिफीस पेटोवंक आसा. तो ताच्या वाटेन चलतोच रावलो. दुसरो आयलो लेवी त्या जुदेवाक पळोवन अशें म्हणूंक लागलो म्हाका देवळांत काम आसा. हांवें वचोंक जाय. आनी उपरांत समार्य घर आयलो. समार्य घर जुदेव समार्य घराक बहिश्कार करतले.
तांकां लेखीन आतले पूण समारीगर ताचे थंय व्हरतो मोग ताणें दाखयलो. दुस्मान काय आसा जाल्यार दुस्मान जाल्यार ताणें वैकारीचो मोग ताणें दाखयलो आनी ताका आपल्या गाडवार बसोवन ताणें छत्राक ताणें व्हेलें आनी ताका ताका इल्ले पयशे दिले ताची जतन करूंक आनी जतन केली. आनी जेजू म्हणटा तुजो पेलो कोण? कोणें तुजी साखरी केल्या तूं जावन आसा पेलो. मोगाचेनो पेल्याच्या मोगाक आमी विरोध वचोंक नजो. हाका म्हणटात पाताक चिन्नान सोबदेन करनेन आमी देवाच्या नियमाक विरोध वचोंक नजो. हांव पातकी म्हणल्यार मागण्यांत आमी उसारता. हांव पातकी सर्प दितरा देवा बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता म्हणून आमी मागता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. खंडी जावन आमी कितें करूंक जाय? मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. मनांत चिंतून चिन्न आनी पाता कादाचें तोंडांत उसारून म्हणचें शब्दान पाता काद वायट धरून बरें सोडून आमच्या करण्यांनी आमी पाता कादाचें म्हणून सांगीत. चिंतन आमी कशें पाताक आदारता? चिंतन आमी कशें पाताक आदारता मोगाचेनो? वायट चिन्नां मतींत दवरचीं, राग हगे मतींत दवरचें, गात चिंतचें, वायट पिंतुरां पोर्नोग्राफी पळोवचें अशें चिंतनांनी प्रद्वर आदारचें. मातेवाच्या वांदेलांत बापूरपै जेजूस म्हणटा मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 28. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता म्हळ्यार चिन्नांनी ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन आदरणी जाला. चिन्नान आमी साबार पोटी देवसराक आमी वेंग मारता. वेंग मारची आसा मोगाचेनो. त्या देखून आमी आमच्या चिन्नान आमी निर्मळ आसूंक जाय, नितळ आसूंक जाय मोगाचेनो. आयताराचो दीस जिल्लो पिस्कार पोतें घेवन मांस हाडूंक मार्केटीक गेलो. पोत्यांत मांस सांगता थोडें आलें, तरणी मिरसांग, लिंबे, टोमॅटो सगळें घेवन वयतलो. वाटेर आल्ली बाये गेटी लागीं पावतना पेंजगर पातल्यांतलो एक लिंबो आनी मिरसांग गळ्ळी आनी बाय गेटी लागीं जड मारूंक वयताना एक मिरसांग लिंबो पळोवन ती सगळी देदेस्पर जाली. कोणें गे म्हाका माट केला, म्हज्या पुताक काम मेळटलें बरी केलां गे, म्हज्या धुवेक आयली सेरीक चुकोवन केल्ल्या गे अशें चिंतेस जाली. राती शेजाराच्या सुणे बांदून घाल्लें, पोटाच्या बुकेक बांग दितालें आयकून आनीकी भियेली. सुणे बांग दिता कोणगी मोरता अशें चिंतून अस्वस्थ जावन तिणें मांद्री धरली. अशें चिंत्यांनी देवसार वेंग मारची आसा मोगाचेनो. शब्दान आमी कशें पाताक आदारता? हेरा विशीं वायट आमी उलयता आसतना, गाळी शिराप दिता आसतना आमी वायट आदारता. सिरक सुग्रांत अध्याय 23 वाक्य 13 अशें म्हणटा हलकीं आनी पोचतीं उतरां वपाची सवय करिनाका. तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकांत पडटलोय. हलकीं उतरां म्हणची नाका, पोचतीं उतरां वापरची नाका. ती सवय आसूंक नजो. तुज्या उतरां वरवीं तूं वायट आदारतलोय. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 अशें म्हणटा तुमकां दितचेर आशिर्वाद मागा, शिराप न्हय. तांकां आशिर्वाद मागा सदांच मोगाचेनो. करण्यान आमी दोन तरांनी आमी वायट आदारता मोगाचेनो. कितें आडवरलेलें तें करचें. देवाचें नांव व्यक्त करिनाका. गरजे भायर मोगाचेनो आमी देवाचें नांव काडूंक नजो. गरजे भायर आमी देवाचें नांव काडूंक नजो. देवाच्या नांवान आमी सापूत घालूंक नजो. अशें केल्यांत देवाच्या पवित्र नांवाक आमी कळंक काडटा. चोरी नाका. आमी चोरी केल्ले वरी हेराक आमी लुकसाण आमी करता. मात्र न्ही
कश्टाच्या वावटीचें आमी कुणी करतावो तांकां लुकसाण आमी करतावो. आमी लुकसाण करूंक नजो, हेरांचें आमी सोरूंक नजो. खंडी जावं देव आमकां आमचे वयर बेसांव तो घालिना. प्रद्वर करिनाका. हर एक व्यक्तीन स्त्री वा दादलो देवान दिल्ली कूड पवित्र म्हणून लेखूंक जाय. लग्नाचो सक्रामेंत पवित्र म्हणून लेखूंक जाय. आनी पवित्र म्हणून लेखून तांणी काजार सक्रामेंतांत देवाक बास दिवंक आसा. लग्न जावन आसा एक पवित्र बांद. लग्न जावन आसा एक पवित्र संस्कार. लग्ना भायर आमी कसलेंच वायट देवाक मेस्त तसलें आमी करूंक नजो. जर केल्यार आमी प्रद्वार आदारताव. पडसाक सांगिनाका. सत उलोवंक जाय. सतान जियोंक जाय. सत उलोवंक जाय. देव आमकां शिकयता सतान उलोवंक जाय. जेजूस म्हणटा हांव जावन आसा सत देखून सतान आमी जियेल्यार खंडी जावन देव आमकां वर्त करता. थोडे फावटी सत उलयल्यार आमकां कश्ट आसात तरी जाल्यार पांतवनां आसात तरी जाल्यार एक दीस ना तर एक दीस आमकां जीख मेळटली. पडसाक्स वा फट फिर्याद मांडून आमच्या भाव भयणी अन्याय करचो देवाक सोंसाना मोगचो न्हू. आमी जिबेशी आमी मारूंक नजो. हर एक व्यक्तीचो जीव येवचो देवा तावचो. देवान दिल्लो तो व्हरतो जीव देवा थंय आमी फाटी सरोंक नजो. तो जीव काडूंक कोणाचेंय साथ दिना. तांकां आक्कनांत गर्भपात करचें वा कुणी करची जिवेशी मारचें देवाच्या नियमाक विरोध म्हणून सांगीत मोगचो न्हू. पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. आमकां कितें जाय तें आमी विसाच्या आदींच देवूच जाणा. स्वार्थाक लागून आमी पेल्याच्या वस्तूंची आशा केल्यार आमी सोरपोन वेंग मारताव आनी आमी चुकोवन पडटा मोगचो न्हू. पेल्याच्या स्त्रियेची आमी आशा करूंक नजो. सोरवांक वायट कारण मूळ जावन आसा आशा. आशा स्वार्थांतान उपजता. आमच्या जिणेंतान उपजता. पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करूंक नजो. प्रदूरपण आमी आदारताव. आमी बरेंच आमी आदारूंक जाय. खंय तें करूंक जाय मेजा देवाक आमी मान दिवंक जाय. देव एकलोच दोनी ताचे थंय आसात एक जण देव पूत देव बाप आनी देव पवित्रात्मो. हें सत मोगचो न्हू आमी मानून घेवंक जाय. पवित्र सभेन आमकां शिकयलां. सतमंताच्या उसारणेंत आमी पळयताव सतमंतान देवाक सरपद दरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आत्मताक आमच्या सुम्या जो पवित्रात्मे गर्भे समोरलो आमकां मेयता जल्मलो. पोंच पिलो ताणें कस असलें ताका कुर्चो जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेबिलो. तो मेल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेलना तो पोत्तून जिवन जालो. सर्गा सुटलो. सरपद दरा उजव्याक बसला. थंयतां जिवन मनी मनशे येतलो. सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जेवणपण ससणाचें जिवीत आमेन. आमी सतमानूंक जाय. निजा देवाक आमी मान दिवंक जाय. बाबताची उसारणी आमी करूंक जाय. आयतार सोंत आमी बागेपणींत आमी सांबाळूंक जाय. हप्त्यान 6 दीस वावरान मग्न जावन एक दीस मनी देवाक अर्गां पाठोवंक जाय. देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. पवित्र मेळबिल दिसा आमी बागेंतपण आमी सांबाळूंक जाय. माय बापाक मान दी मोगचो न्हू. सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां आयकोंक मेळटा जो कोण आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता ताचें जिवीत ते दिर्मे पेटयल्ल्या एका दिवट्या बरी म्हणून बगयत. बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांच्या घर थीर करता. जो बापायक सांगता तो नीव सारको आवयक दूख दिता ताका सरस्पर शिराप पडटा. मोगचो न्हू आवय बापायन दिल्लें आमकां वर्तें देणें जावन आसा. आमी आवय बापायचो आमी मोग करूंक जाय. आवय बापायचो आमी मोग केल्यार खंडी जावन आमकां बरें करियेत. त्या देखून मोगचो न्हू आमी सदांच आमी बरें करूंक जाय. आमी पातकी जिणी सांडून बरें जिवीत आमी जियोंक जाय. मोगचो न्हू मनशां तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतान उपजता. तें मनशाक मेळयता. खोटी चिंतना खून प्रद्वार व्याभिचार चोरी फटसाक्स सवय शिराप ही मनशाच्या काळजांतान भायर सरतात. त्या देखून मोगचो न्हू आमी सदांच आमी बरें करूंक जाय.
कितलें बरें करता हांव देव आमचे वयर बेसामां घालता. त्या देखून आमी खंयची वाट आमी दवरूंक जाय. राजे संधानाची आमी वाट आमी दवरूंक जाय. दुखेस्त आमी पातकां वळखून घेवंक जाय. दुखेस्त जावंक जाय. आमी देवा थावन बोगसने आमी मागोवंक जाय. आनी असली काकूळट जोडोवंक ह्या घडये आमी मागया. मोरी जावन आसा आमचो आसरो घेवन आमी तिची ससाय आमी मागया. दिव्यवाणी